नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. दारी रांगोळी विश्वासाची, तेजस्वी पणती समाधानाची, सदैव राहो साथ लक्ष्मीची. आपणा सर्वांना शुभ दीपावली. जीपी पार्सेक सहकारी बँक लिमिटेड. सुदिनाकडेन मुख्यमंत्री पदाचो ताबो दियात, ना जाल्यार फुडल्या वेंचणुकांनी घालतले उमेदवार. मगोची शिटकावणी. मंत्री रोहन म्हणटा प्रशासन भरकटला. नुस्ते आयात बंदीचेर कर्नाटकातले फिश ट्रेडर्स आक्रमक. पोळे कारवार महामार्गाचेर रास्ता रोको, निषेध सभा. गोंयांतल्यान भायर वचपी नुस्त्याचे ट्रक परत धाडले. नुस्ते आयात बंदीचेर आनी अटींचेर गोंय सरकार ठाम. विश्वजीत म्हणटा सी फूड एक्सपोर्ट्साच्या याचिकेचेर कोर्टात सरकार मांडटलो आपली बाजू. गोयचे राज्य सरकार भ्रष्टाचारी. पुराय प्रशासन कोसळ्ळां. संविधान आनी लोकशाय काबार करून कशी तरी सत्ता गाजोवपा खातीर कसरत. काँग्रेसीची खर टिका. आयएसएल मॅची वेळार लेस्टर डिसोजा मारबडय प्रकरणात 2 PSI आड रेग्युलर डिपार्टमेंटल प्रोसिडींग. डीजीपीचो आदेश उपरांत FIRचेर निर्णय. आनी गोयचे दर्यादेगाच्या नितळसाणी खातीर पर्यटन खात्याकडच्यान अर्दुकुटी व्यवस्था. कोयर एकठांय जाता, मात उखलपाची व्यवस्थाच ना. मुख्यमंत्री पदाची जापसालदारकी ज्येष्ठ मंत्री सुदीन ढवळीकाराकडे दिवची, नाजाल्यार शिरोडा आनी मांद्रेच्या पोटवेंचणुके बरोबरच लोकसभेकय उमेदवार घालतले म्हण मगोची शिटकावणी. मगोचे केंद्रीय समितीच्या जाल्ल्या बसके उपरांत अध्यक्ष दीपक ढवळीकार मिडियाकडे उलयलो. मात इतल्याचेरच ना, सरकारावेलो प्रेशर भितरल्यानच वाडपाक लागला. अपक्ष आमदार रोहन खंवटेने आता तोंड उगडला. तो म्हणटा प्रशासन भरकटला, फायली हुमकळ्यात. मनोहर पर्रीकर आजारी असल्या कारणान 8 महिने प्रशासन जे ढिले जाला त्या खातीर बेगिनात बेगीन सिनियर मिनिस्टर आमचो मोगोचो नेतो ह्याचे कडेन चार्ज दिवचो अशें परत एकदां आमी मोगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीन ठराव घेतला. सरकाराक सांगला की बेगिनात बेगीन नेतृत्वाचो विषय म्हणजे सीएमओ सुदिनाकडे दिवपाचे, सीएमओ दिवपाचे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस सीएमओ कडे दिवचो आणि सगळे प्रश्न बेगिनात बेगीन सोडोवचे. नाही, मनोहर पर्रीकर आजारी असल्या कारणाने प्रशासन सुरळीत चलपा खातीर तो चार्ज ताका आमी डेडलायन अजून दिवना. परत आमची मिटींग आसा फुडल्या म्हयन्यात. त्या मिटींगेक आमी फुडलो हो ठराव दितकीर किती इफेक्ट जाता त्याचेर आमी फुडलो. तुम्ही जर चार्ज दिलो ना जाल्यार तुम्ही कॉन्टेस्ट बीन करू शकता इलेक्शन. चार्ज जर दिलो ना सुदिनाकडे जाल्यार तुम्ही कॉन्टेस्ट बीन करतले इलेक्शन अशें आमी अशें ठरयता. आमी कॉन्टेस्ट करतले नाल्यार आमी सगळी एडमिनिस्ट्रेशन हें जालां, पॅरलायज जालां. त्या खातीर समज चार्ज कोणाक दिवना जाल्यार वी आर फ्री टू कॉन्टेस्ट ऑल इलेक्शन. आनी मायनिंगवाल्यांक सपोर्ट दिवपा खातीर जंतर मंतराचेर धरणां धरपाक मंत्री सुदीन ढवळीकारूय मुख्यमंत्री पदाचो कारभार सांबाळूंक एका पांयार तयार. He said that since other ministers says that there is no administration as you have raised the question, he says give a charge to look after administration. दुसरे वाटेन अपक्ष आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा प्रशासन भरकटला, फायली क्लियरूच जायनात. ताणें सेक्रेटरिएटात वचपाचें सोडलां. All ideas are files rotating in different departments for the last 4 to 5 months, especially finance department, which is very frustrating for any minister to work with. As elected representatives, we become responsible for the people of Goa. As ministers to the people of Goa, as an MLA to the people of my constituency. But bureaucracy is something which is not seen by the people. But I feel the administration has come to a standstill. I feel that there is nothing moving in terms of the finance side of it, where I am having a very serious concern when it comes to IT.
it comes to revenue. Lot of people in the bureaucracy or in the governance side who are not seen by the people are taking certain things for their benefit or for their own interest, or for what interest I don't know, but for the interest which is not of Goans and Goikars. So I would only say that my sentiments have been shared with CM, and I expect him to give a positive outcome on the issues which I have raised with him last week. Bureau Report, Prudent. गोंयान घातिल्ल्या नुस्त्या आयात बंदीचेर कर्नाटकांतले फिश ट्रेडर्स आक्रमक जाले. गोंय सरकाराचो निषेध करतना थंयच्या फिश ट्रेडर्सांनी पोळे कारवार महामार्गार गोंयांतल्यान भायर वचपी नुस्त्याचे ट्रक आडावन परत धाडले. गोंय सरकारा आड घोशणा दीत सभाय घेतली. गोंयांत कर्नाटकाच्या फिश ट्रेडर्सां बरोबर मिटींग घेवन विशय तडीक लावचो म्हण तांची मागणी. गोंयान घातिल्ले नुस्तें आयात बंदी आड कर्नाटकांतले फिश ट्रेडर्सांनी आक्रमक भूमिका घेतली. थंयच्या फिश ट्रेडर्सांनी पोळे कारवार महामार्गार रास्ता रोको करून गोंय सरकारा आड निषेध सभा घेतली. ते पयलीं सकाळी कारवारात पाविल्ले गोंयचे नुस्त्याचे 5 ट्रक परत धाडले. रास्ता रोको केल्ल्या आंदोलकांनी गोंय सरकाराक आव्हान दिलें, कापास्ताद आसा जाल्यार कायमची बंदी घालात. गोंयचे नुस्तें गोंयाक, कर्नाटकांतले कर्नाटकाक. तेन्ना तेमी एक अखिल कर्नाटक एक सभा करून घेवन आज हांगा रास्ता रोको करून घेवन गोवा राज्य सरकार एक वॉर्निंग घे. दिस इज एन वॉर्निंग. कितें म्हणल्यार तुमची गाडी कशी आमच्या कर्नाटकाच्यान कशी आराम वयता तशी आमची गाडी बी सोडा. नाजाल्यार तुमचे गोंयचे नुस्तें तुमचे गोंयांत सेल करा, आमचे कर्नाटकाचे नुस्तें आमी कर्नाटकात सेल करता. आमकां कॅपॅसिटी आसा, तुमचे कॅपॅसिटीज आसा की तुमी जाणून घेया म्हण आमी वॉर्निंग करतोय आसा. आमी जाल्यार येता उलोवच्याक फॉर्मलान कितें म्हण आमकां दाखया तुमी. आमी आजून पळयलेत ना फॉर्मलीन. तुमी आमकां दाखया फॉर्मलीन कितें म्हण. आमी पळोवन घेवन तुमी सांगता कित्याक म्हळ्यार आमकां फॉर्मलीनची आवश्यकता ना. आमचे नुस्तें आयज घालचे पयलीं बी बरें करून तुमकां खावूं शकता. एक माशलेचे अभाव करून घेवन गोवा राज्याचे माशली दर जास्त मेळूं जाय म्हण करता की कर्नाटकाचेर तुमकां कितें द्वेश आसा. तुमी सांगा, आमी ते प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक रेडी आसा. तुमी आमचे कडेन रेडी जाल्यार आमी रेडी आसा. ना जाल्यार हे विशय स्ट्रायकात वचूं. तुमचे तुमी विका, आमचे आमी विकतले. गोंयच्यान गाडये भरून येता पळय ते आडोवन घेवन आमी रिटर्न करतले. हेच्या फुड्यान पासून गोंयचे हे जेन्ना मिटना पर्यंत गोंयचे गाडी तुमचे हे सायडीन येवपाचे न्ही. आमची कर्नाटकाची गाडी आमी धाडना ते सायडीन. फॉर्मेलिनाचे नांवान कर्नाटकाचे नांव पेड्यार करतात, नुस्तें म्हारग विकतात. कर्नाटकाचें नांव कित्याक वायट करतात? कर्नाटका नुस्त्या फॉर्मालीन आसून तुमगे नुस्त्या थिंग म्हारग विकतात. हे तुमकां खबर ना? तुमकां लोक तुमकांच मारतले. तुमकांच लोक मारतले पळय. इतले रेट पहिले 200 रुपये नुस्तें आशिल्ले, आतां 500, 600, 800 रुपये नुस्तें लोक खातात. लोकांक खबर ना? हे तुम्ही याद दवरून घेया. कर्नाटका नुस्त्या फॉर्मालीन ना. हे मात्र तुम्ही लॅबात चेक करा. वगील जाल्यार कर्नाटका वगील लोकांना नाव वाईट करनाकात. आम्ही पहिले एक मनवी दितात बरे कारण तुम्ही बसून घेऊन तुम्ही एक सटल करा. ना जाल्यार हे तुमकां मागीर मुखार फरक पडतले. तांकां कांयच रुलूच खबर ना, तांकां कांयच मार्गदर्शन दिली ना. आनी थंय फायलींची रास पडली आसा. जवळ 600-700 फायली पडली आसात. आनीक लोकांक एक वाटेर हे थंय आडयतात FDA लायसन दिवपाक. लोकांनी हांगा बँकेचो लोन काडिल्लो आसा, तो इन्स्टॉलमेंट चालू आसा. लोकांचो धंदो टोटल स्टॉप आसा. हांव पयर FDA लायसन काडपा खातीर 4 फावटी गेलो. थंय 4य फावटी गेले जाल्यार हो सांगता एक कायदो, सावथ गोवा ऑफिसर एक सांगता, नॉर्थ गोवाचो ऑफिसर एक कायदो सांगता. भायर गेल्यार एक फॉर्म भर म्हणटा, थंय गेल्यार दुसरे फॉर्म भर म्हणटात. आनी लोकांक अक्षरशः सतावणूक करतात. FDAचे नेम अटी पाळत सरकार निर्णय फाटी घेवचो ना म्हूण कर्नाटकांतल्या फिश ट्रेडर्सांनी केल्ल्या आंदोलनाचेर गोंयचो आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन भुमिका स्पश्ट केल्या. हो विशय तडीक लावंक गोंय, कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी आंध्र प्रदेशाच्या मंत्र्यांची बसका जावंक जाय म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. बेगिनाच बेगीन सगळे जे आमचे सेक्रेटरी आणि मंत्री आसा त्यांनी सगळे स्टेटीच्या मंत्र्यांनी बसून हाजेर तोडगो काडपाची आवश्यकता आसा. आय वील टॉक टू विश्वजीत, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ, एंड ऑल्सो माय फ्रेंड देसाय, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, to make this arrangement of this, having a discussion with Karnataka ministers, Maharashtra ministers, and also Andhra Pradesh ministers. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार आनी सावयो डायस. नुस्तें आयात करपाक बंदी आनी अटींचेर गोंय सरकार ठाम आसा. लोकांचे हित सांबाळूंक फूड अँड सेफ्टी कायदो कोणाकच मोडूंक दिवचे ना म्हण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे मिडिया कडेन उलयलो. सरकारान नुस्तें आयात करपाक बंदी आनी अटींचें परिपत्रक काडलां म्हण सी फूड एक्सपोर्टर्स हायकोर्टात पावले. तो तांचो अधिकार.
सरकार आपली बाजू कोर्टा मुखार डिफेंड करतलो अशें विश्वजीत उलयलो. गोंयांत नुस्तें आयात बंदी जायत सावन फिश ट्रेडर्सा फाटोफाट सी फूड एक्सपोर्टर्सवाल्यांचोय धंदो पडला. गोंय सरकाराक नुस्तें आयात बंदी आनी अटींचें परिपत्रक काडपाचो अधिकारूच ना. हो अधिकार केंद्राचो म्हूण सी फूड एक्सपोर्टर्स हायकोर्टांत पावले. तांचें म्हणणें आयकून घेतल्या उपरांत सोमार मेरेन जाप दियात म्हूण कोर्टान गोंय सरकाराक नोटीस काडल्या. हाचेर विश्वजीत म्हणटा सरकार आपलो स्टँड कोर्टात डिफेंड करतलो. कोर्टान ते गेल्यार आमी आमचो स्टँड डिफेंड करतलो. आमी डिफेंड करता गोंयची जनता डिफेंड करता. गोंयचे जनतेचे हित, गोंयचे जनतेचे सुरक्षा करपाचें आमचें काम. हांकां तेंचो अधिकार ते कोर्टाक वचूं शकता, पूण आमचो स्टँड आमी कोर्टा फुडें मांडटले. हो कायदो फूड सेफ्टी एक्टाचो कायदो ते आमी उल्लंघन करपाक दिवचे. आमी आमच्या स्टँडार फर्म आहात, तेजेर आनी बदल जावचे. आनी गोंयान खंयचेय ट्रान्सपोर्टेशन इंटरनली जाता ते ड्रायव्हरा कडेन ते डॉक्युमेंटेशन आसूंक जाय. बाबा आपूण ह्या पॉयंटांतल्यान घेतल्या थंय व्हरता ते आमी फर्म रावतले. आनी गोंयचें नुस्तें भरपूर आहा. गोंयचें नुस्तें आहा पुरो आहा की हांगा आमकां सप्लाय करपाक. हांव आतांच उलयलां, हांव प्रत्येका कडेन उलयत आसता, पण कित्याक बॅन हो वयचो ना, तो फायनल. गोंयांत मायनिंग सुरू करपा विशीं विश्वजितान मुख्यमंत्र्यां कडेन बोट दाखयलें. ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है. यू हैव टू गो बाय द लॉ. एंड सेकंड थिंग इज वी हैव टू इवैल्यूएट व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूनाइटेड विथ द पीपल ऑफ गोवा टू रिस्टार्ट माइनिंग. एंड आई एम all of us are united. Everybody is trying to work out various options to start mining. So let the Chief Minister and the concerned officials decide how to navigate it further. Bureau Report, Prudent. काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी रणदीप सिंग सुजेवालान पर्रीकार सरकाराच्या कारभाराचेर खर टिका केली. सद्याक सरकाराची स्थिती सामकी बाबत, प्रशासन ठप्प, संविधान आनी लोकशाय मूल्यां चिड्डून पर्रीकार सरकार सत्तेचेर आसा म्हूण काँग्रेसीन फोग काडलो. सीएमओन पोस्ट केल्ले पर्रीकाराचे कॅबिनेट बसकेचे फोटो पळोवन बीजेपीची सत्तेची हाव स्पश्ट दिसता. पर्रीकाराक खंय बरी वैजकी सेवा दिवची सोडून तसोच कामाक लायला म्हूण सुजेवालान उलयलो. On 31st October 2018, official Twitter handle of Goa Chief Minister posted a picture of a cabinet meeting. People of Goa, as also elsewhere, were deeply disturbed by the visual in the picture. It reflects that Shri Parrikar needs emergent medical attention rather than the grandstanding being done by BJP vis-a-vis his health for clinging to power in some fashion. All this while, the key contentious issues like the mining, the regional plan, unemployment, formalin issue, CRZ, governance, taxi, TDR, etc. are all being allowed to linger on without providing any relief or succor either to the youth of Goa or to businessmen, traders or people of Goa. The mess created by Bharatiya Janata Party in the stoppage of mining, closure of business of small traders and mismanagement of sand mining is today affecting the economy of the entire state of Goa. ISL मॅची वेळार लेस्टर डिसुझा मारबडे प्रकरणात प्राथमिकदृष्ट्या दोशी आशिल्ल्या 2 PSI आड रेग्युलर डिपार्टमेंटल प्रोसिडींग करपाचो आदेश डीजीपीन दिला. दोशी PSIक मोठी ख्यास्त मेळची म्हण ही प्रोसिडींग बट डीजीपीन प्रुडंटाक सांगला. मात FIR करप वा ना ते दक्षिण गोंयच्या SPचेर. रेग्युलर डिपार्टमेंटल प्रोसिडींगाच्या रिपोर्टा उपरांत FIRचेर निर्णय घेतले म्हण दक्षिण गोंयचो SP सांगता. ISL मॅची वेळार लेस्टर डिसोजाक मारबडय प्रकरणाची चौकशी मडगांवचो SDPO राजू रावतान पुराय केली. चौकशेत PSI दत्तप्रसाद तोरस्कार आणि PSI रौनक कदम प्राथमिकदृष्ट्या दोशी. डीजीपीन आतां तांचे आड रेग्युलर डिपार्टमेंटल प्रोसिडींगाचो आदेश दिला. FIRचे कितें काय म्हूण प्रुडंटान डीजीपीक विचारल्यार तो म्हणटा दोशी पुलिसांक खर ख्यास्त मेळची म्हूण रेग्युलर डिपार्टमेंटल चौकशी. मात FIR घालपा विशीं निर्णय संबंदीत पुलीस स्टेशनाचो. हाचेर दक्षिण गोंयचो SP निर्णय घेवंक शकता. प्रुडंटान दक्षिण गोंयच्या SPक गाठलो.
तो म्हणटा PSI दत्तप्रसाद तोरस्कार आणि रौनक कदमा आड FIR करप वा ना ते रेग्युलर डिपार्टमेंटल चौकशीच्या रिपोर्टाचेर थारतले. In Lester D'Souza assault case, higher ups of Goa police are saying that they have initiated regular departmental proceeding against both the PSIs who have been found guilty of official misconduct for major penalty. But the department seems reluctant to file FIR against both the PSIs for assaulting Lester D'Souza. With Chetan Gavas, Mukesh Kumar for Prudent. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. गोयच्या दर्यादेगांची नितळसाण दवरूंक इमर्जन्सी म्हणकेल्ली पर्यायी व्यवस्था अर्दुकुटीत हाडली. कोत्रात सोंपल्या उपरांत दृश्टी कोयर उखलूंक तयार नाशिल्ल्यान दर्यादेगांचेर कोयरांच्यो राशी कुसताल्यो. सरकारान 100 कामगार घालून डॅमेज कंट्रोल करपाचो यत्न केला. मात गोयच्या दर्यादेगांची अवस्था पळयल्यार सरकाराची ही व्यवस्था फेल गेल्या म्हण स्पश्ट. दृष्टी लायफ सेव्हिंगाचो कॉन्ट्रात सोंपल्या उपरांत दृश्टीन कोयर उखलूंक न्हयकार दिल्ल्यान गोंयच्या पर्यटन खात्याचो कारभार एक्सपोज जालो. दर्यादेगांचेर 4 दीस कोयराच्यो राशी पडल्या उपरांत बोवाळ जातकीच खात्याक जाग आयली आनी पर्यायी वेवस्था म्हूण 100 कामगारांक कामाक लायले. मात हे कामगार कोयर एकठांय करून पोतयांनी भरतात नाजाल्यार एकठांय दवरता. कोयर उखलपाक गाडयांची वेवस्थाच ना. हो कळंगूटचो दर्यादेग. दर्यादेगावेलो कोयर उखलून पोतयांनी भरला, मात हो कोयर व्हरूंक गाडयेची वेवस्थाच नाशिल्ल्यान कोयर थंयच कुसता. पर्यटकांच्या जे काही समस्या आहेत अशा बारीक छोट्या मोठ्या ह्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आम्ही तिकडं आमच्या म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये गेले की असं सांगणार की बाबा इथं खूप कचरा होता असं जरा नाही का आमच्या इथल्या लोकांना. Yeah, this is really saddest thing of my tour. Many people are here to have a amazing experience, a wonderful experience. So this is, I think, a ripple in our experience probably. लोगों को आते ही पहले गार्बेज देखने को मिलेगा तो अच्छा नहीं रहेगा. नहीं, गार्बेज नहीं रखना चाहिए. यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ लोग आते जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है. गोंयान ओल्ड बीच क्लिनिंग टेंडर सोंपलेलो आनी गव्हर्मेंटान अजून तो रिन्यू करूंक ना म्हणून आमकां सगळ्या ट्युरिस्ट प्लेसींचेर बिचांचेर आमकां गार्बेज भरलेले दिसता. तांकां सद्या टेम्पररी गव्हर्मेंटान राज फॅसिलिटी म्हणून तांकां दिल्लो आसा टेंडर जे गार्बेज क्लीन करून थंयच्या थंय बॅग भरून दवरता. पण तांचे कडेन अजून ती गार्बेज व्हरपा खातीर कांय फॅसिलिटी ना. दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगांचेर तर सामकीच बाबत वेवस्था. कोयराच्यो राशी पडल्यात, उदकांत बियरीच्यो, मिनरल वॉटराच्यो, कोल्ड्रिंकाच्यो बाटल्यो पडल्यात. ह्या दर्यादेगांक वाली ना. इतले बॅड सिट्युएशन जालो आहा, इतली गार्बेज जालो आहा, पूण हेजे कोण लक्ष घेयना. ट्युरिझम मिनिस्टर येयलो, एक ट्युरिझम मिनिस्टरान एक फातर थिंग गायलो जालें आनी तेज्या पयलीं थिंग आनी एक फातर गायलो, तिसरो फातर थिंग गायलो. डेव्हलपमेंटान म्हणटा तें कांय ना. चड बॉटल सगली आतां वयता थिंगा ते हेजे बॉटल पडलो आहाय सारके बियराचे बॉटल आनी कसले बॉटल पडलो. दुसरें कितें जालो आहा, ह्यो कोण आतां हे ट्युरिस्ट येताय सुशेगाद ते गॅसी सिलिंडर घेवन ते बिचाचेर वयताय. आमी सांगो जाल्यार कोणाक ना आनी कोणागेर हिंग ना. पुलीस एक कोण विचारता ना हिंगा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ओल्ड गोवा एका बायलेच्या खुनाचे केशीत गोंय पुलिसांक मोठो धपको बसला. पुलिसांनी अटक केल्ल्या मंजुनाथ दोडामणीक पणजे सत्र न्यायालयान जामीन दिला. 13 ऑक्टोबराक बलात्कार आनी खुनाचे केशीत मंजुनाथाक अटक केल्ली. मंजुनाथ दोडामणीक मेळिल्लो जामीन म्हळ्यार गोंय पुलिसेच्या चवकशेचेरय प्रश्न. 18 टिमींनी खोलायेन चवकशी करून आरोपी म्हण मंजुनाथाक धरिल्लो. दुबावीत आरोपी मंजुनाथ दोडामणीन पीडित बायलेचेर बलात्कार केल्या उपरांत तिचो खून केलो म्हूण पुलिसांनी धावजी ओल्ड गोवा मर्डर केस सोडयल्ली. मात पणजे सत्र न्यायालयान पुलिसांक धपको दिलो. ठोस पुरावे ना म्हूण कोर्टान दुबावीत आरोपीक जामीन दिलो. मंजुनाथ केसीचेर प्रभाव घालूंक शकता म्हूण विरोध करतना पुलिसांनी केल्लो आर्ग्युमेंट कोर्टाक मानवलो ना. धावजी ओल्ड गोवा 10 ऑक्टोबराक 24 वर्सांचे थंयचेच एके बायलेची डेड बॉडी मेळिल्ले उपरांत खवदळ पडिल्लो. पुलिसांनी 18 टिमी करून नेटान चवकशी करून 13 ऑक्टोबराक आरोपी म्हूण धावजेच्याच मंजुनाथ दोडामणीक धरिल्लो. A senior police officer told to Prudent that they have not received certified copy of bail order as of now. Once they will receive it, study it, and then they will decide whether to challenge it before High Court or not. With Chetan Gavas, Mukesh Kumar for Prudent. मडगांव मार्केटात शेनवारा सकाळी एका कपड्याच्या पसऱ्याक उजो लागून 10 लाखांचे लुकसाण जाले. फायर ब्रिगेड वेळार पाविल्ल्यान मोठे लुकसाण वाचले.
सुमार 50 लाखांचो म्हालवज साल्वार करूंक फायर ब्रिगेडीक येस आयले. मात फायर ब्रिगेड थंय पावपाक येरादारीचो आडखळ, त्या भायर फायर हायड्रंट्साची जाग ना म्हण अधिकाऱ्यांनी हुस्को उक्तायला. ओपन केले, मेन स्विच ऑन केले जाल्यार सोमते पयले सगळे उजवळ वता. आय थिंक सो AC भितर कितें शॉर्ट सर्किट जाला तें. मागीर आमी फायर ब्रिगेड फोन केले. पण तेन्ना पासून द होल साडीज आशिल्ली आमगेली आनी सगळे आशिल्ले सगळे हिटा भितर सगळे लागून हें जाता. फायर ब्रिगेड हे करून उजो पावयता, तितल्याक दुसरी फायर ब्रिगेड मागोवन घेतली. हिंगा देखून आमी सांगलेलें हिंगा ट्रॅफिक भितर घेवपाक व्हडले प्रॉब्लेम, हे आमचे गाडी भितर घेवपाक व्हडले प्रॉब्लेम. मार्केटान हायडन सिस्टम प्रपोज केल्लो, हायडन पॉयंट्स, अजून तेंय जावंक ना. हे बुलेटिन हाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.